राज्यात मास्सो पडिल्ल्या पावसात साबार वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या। या नियोजन शून्य कामाची एक देख आमकां NH17 आनी NH66 महामार्गार आशिल्ल्या नावेली जंक्शना कडेन दिसून येता। रस्ते बांदतना PWDन तकली वापरूंक ना, परिणाम कुशीच्या दुकानांनी उदक रिगले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज तुमकां आमी दाखयतात की नावेली जे जंक्शन आसा ह्या जंक्शनाचेर NH66 आनी NH17 जे जॉयंट जाता हांगा PWDन कितलीशी काम केल्ली रोडाची। आनीक ह्या वटेन तुमी पळयले कडेन आसा की हांगा खडी मारून दवरल्यार जाली 6 म्हयने, आज पर्यंत तेजेर डामर म्हणटा घातला आनी हे लेवल सकल आसले कारणान हांगा उदक भरला। हो पयली एकू पावस, आतां पावस कमेच जाला आनी आज पावस उरलो कितलो आनी आज ह्या शॉपाची परिस्थिती पळयात। शॉपा भितर वचोंक मेळटा जाल्यार पळयात कांयच ना। एक पावसाचो जर ही परिस्थिती जाली जाल्यार मुखाल येत तो 3 म्हयन्याचो पावस कितें करतले? PWD हे खबर आसा, आसून हे अशी करता कित्याक काय म्हूण कळना। आमी हेजे खातीर सांगतात की तेंचे कडेन इंजिनियर बरे क्वॉलिटीचे ना। आमी PWD मिनिस्टराक सदां सांगतात तूं हे जे इंजिनियर आसात हेंचे कडच्यान काम करून घे, कित्याक हेंकां काम कळना। कळटा आसलें जाल्यार हो बेश्टी खर्च करून हांगा उडयनातले, खडी घालून आनी करून। हे खडये लास्ट कोणा पयशे केल्या? लोकांले पयशे हे। हेजे खातीर आमी सांगतात की हे जे बेगीच्या बेगीन हे करचे, कित्याक हांगा जर हे करना जाल्यार सगळीं शॉपां आसात तितली उदक भरोन वयतलीं। आतां कितले तेंप जाला हे अशें आसा। ही हायवे आसा आनी आतां तुमी पळयल्यात ह्या शॉपांनी आनी ते सायडीच्यान त्याय शॉपांनी उदक गेले कडेन आसा। आतां लोकांक मागीर जगप कशें? जर एवरी पावसांत तुमी खळी आसा त्यो सगळी पुरोवन उडयल्यात, ह्यो खळी करूंक जाय, ह्यो ड्रेनेज मारूंक जाय, ड्रेनेजींतल्यान सारकें उदक सोडूंक जाय, पूण आजुनूय कांय ना। आज हायवे जर अशी जाली जाल्यार मुखार कितें जाता म्हण देव बाब जाणा। देवान हेंकां साल्वार करचें पडटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।